जे न देखे रवी ते पाही कवी. सुर्याक दिसना ते कवींक दिश्टी पडटा खंय. पूण हांगा जें पळयना सरकार तें दाखयता पत्रकार अशें जालां. काणकोणचे रेशन सोसायटीचो प्रस्न. सप्तकभर 2 सोसायट्यो बंद दवरल्यो. लोकांचे हाल. पत्रकारांनी हे हाल संबंधीत यंत्रणेचे नदरेक हाडटकच यंत्रणा हाल्ली. पळयात विदारक सत. कितली काय डेट तांदूळ डेट कितली? 2 तारीख टू 21 तारीख न्ही. लेट काय स्टार्ट जालें तुमगेले? नो कमेंट्स. सरकार लोकांक जे रेशन दिता ते रेशन दिवपाचे म्हयन्याचो टायमिंग आसता. त्या म्हयन्याचो 2 तारीख ते 20 तारीख पर्यंत. पूण जेन्ना काणकोणाक जेन्ना तांदूळ दिवपाची प्रक्रिया सुरू जाली त्या वेळाचेर काणकोणांतल्या 2 सोसायटीक असो प्रॉब्लेम जालो की 2 तारखे साकून 9 तारीख पर्यंत म्हणजे जवळ जवळ 1 आठवडो सरकाराची सिस्टमच बंद पडली. कित्याक बंद पडली, कशी बंद पडली, कितें जालें कोणाक कांयच खबर ना. लोकांचो मातसो बोवाळ. तांदूळ हाडपाक गेल्यार तांदूळ मेळना. ह्या वेळाचेर जेन्ना काणकोणच्या पत्रकारांक माहिती मेळ्ळी त्या वेळाचेर पत्रकारांनी थंयसर व्हिजीट केली आनीक माहिती मेळयली की तेन्ना आमकां कळ्ळें की ही जी तांदूळ किंवा रेशन दिवपाची सिस्टम आसा ही एका सॉफ्टवेअरांतल्यान जेन्ना ती अपडेट जाता तो सॉफ्टवेअरूच खंय प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी ताका लागून प्रॉब्लेम सॉल्व जायनाशिल्लो. पूण ऑफिसर म्हण कितें करतले, कारण हो सॉफ्टवेअर अपडेट जाता तो डायरेक्ट दिल्ली साकून जाता. अशा वेळाचेर लोकांक मातसो बरोसो ताटकळत रावचें पडलें आनी लोकांक तांदूळय मेळ्ळे ना. पूण जेन्ना लोकांक तांदूळ मेळपाक सुरू जाले आनी सॉफ्टवेअर अपडेट जावपाक लागलो त्या वेळाचेर लोकांनी मातशी सोसायटीक सामकीच गर्दी केली. आनीक काल जेन्ना 20 तारखेर हो लास्ट डे आशिल्लो त्या वेळाचेर तर ह्या सोसायटीक सामकीच गर्दी पडली. पूण आतां मजा अशी आशिल्ली की जे लोक हांगासर 20 तारखेर सोसायटीक तांदूळ व्हरपाक आयले त्या सगळ्या लोकांक ह्या एकाच दिसाक तांदूळ दिवप शक्य नाशिल्लें. ताका लागून ह्या लोकांक त्या दिसाक जे तांदूळ मेळ्ळे ना हाजे फुडें तांदूळ मेळप मुश्कील आशिल्लें. सरकाराच्या खंयच्याय सिस्टमीक जेन्ना कितेंय प्रॉब्लेम जाता त्या वेळाचेर कन्सर्न जे ऑफिसर आसा तांच्यांनी जर इमिजिएटली लक्ष घालून थंयसर उपाययोजना जर काडली जाल्यार बरीचशी परिस्थिती जाग्यार येवंक शकता आनी लोकांकय त्रास जायना. बऱ्याचशा फावटी अशी जी पद्दत जी आसा ती सरकाराचे ऑफिसर जे आसा ते आपणायच ना. पूण केन्ना केन्ना ही परिस्थिती जर मिडियांतल्यान हायलायट जाली जाल्यार मागीर हेच ऑफिसर थंयसर लक्ष घालता आनी थंय उपाययोजना करता. पूण केन्ना केन्ना परिस्थिती ताज्या परसय वेगळी जाता. जेन्ना परिस्थिती गंभीर आसा अशी पत्रकारांक कळटा आनी कांय पत्रकार जेन्ना अशा परिस्थिती कडेन पावता आनी पत्रकार जेन्ना ऑफिसरांक सांगता त्या वेळाचेर बऱ्याचशा फावटी तेन्नाच कांय प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. अशाच तरेची परिस्थिती काल काणकोणांतल्या ज्या लोकांक रेशन मेळपाची सोसायटी आसा ह्या सोसायटीच्या ऑफिसान घडली. आनी ह्यो कांय बोलक्यो प्रतिक्रिया जेंचे जळटा तेंकाच कळटा. ॲक्च्युली तेमी एक्सटेंड करूंक जाय. इतली दीस आहा म्हणटा इतली दीस तेमी बंद केलं म्हणटकच एक्सटेंड करूंक जाय न्ही. इतल्या लोकांक व्हरों नाका. आनी ह्या फाटी मातशें तांदूळ बरें येयला म्हणटकीर लोक व्हरों सोदतायच. तितून मातशें मिक्स ना ह्या फाटी. तुमगेली मनात डेट वाडून दिवची दिसता. हय वाडूंक जाय तेमी. कित्याक आमी बी जाल्यार जाली ती लेडीज जाल्यार आमी बी जाल्यार लेडीज न्ही. आमकांय बी बारा लेगून आमकां येवंक फावना. बरें ती लेट म्हळ्यार रावली म्हण नाका. लोक बी येवपाक शकना न्ही लेट. येवंक जायना आनी आमच्या असल्यान तर येवंक जायना जावची ना. कोण घरान जाणटी बिणटी आहल्यार ती कशें करून येतली इतली लेट आनी बसचो नाका. ही 50 रुपया तांदूळ आनी 100 रुपया दिन मोटरसायकल दिन वचप. शायनींग इंडिया जाली, मागीर डिजिटल इंडिया येयली. चायनाचो माल बंद केलो, स्वदेशीचो जागर सुरू जालो, ऑनलायनचो जमानो हाडला म्हणून सांगलें. पूण यंत्रणा कोसळटा त्या आणीबाणीच्या वेळार कितें करप हाचो विचारच जाल्लो दिसना. पळयात देविदास गांवकाराक कितें सांगपाचें आसा तें. सध्या सरकार आमचे कॅशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया आनी कसली इंडिया, ऑनलायन इंडिया, इंटरनेटाचेर कामां करा अशे वेगवेगळे बडायो मारता आनी नव्यो नव्यो पद्दती आपणायता. पूण ह्यो जेन्ना नव्यो नव्यो पद्दती आपणायता त्या वेळाचेर ह्या पद्दतीच्या भितर इंटरनेट आसूं दी किंवा सॉफ्टवेअर आसूं दी किंवा जी मशिनां वापरता तातूंत भितर कितेंय जर गडबडी जाल्यो जाल्यार थंयसर ती सिस्टम जाग्यार घालपा खातीर तितले कॅपेबल टेक्निकल
एक्सपर्ट्स मनीस सरकारा कडेन तशें ना आनी ताका लागून जेन्ना जेन्ना प्रॉब्लेम जाता तेन्ना तेन्ना लोकांक हाचो परिणाम भोगचो पडटा, लोकांक उठाबशो काडच्यो पडटा. पूण त्याच बरोबर जे कॉन्सर्न आनी हायर आनी ऑथॉरिटी म्हणून जे ऑफिसर आसात तांचेर मातशे लोक पातकां फोडटात आनी ते पातकाचे धनी जातात. अशी परिस्थिती काणकोण तालुक्यांतल्या रेशन मेळपाच्या 2 सोसायटीन घडली. आनीक जे हांगासरले इन्स्पेक्टर आसात त्या इन्स्पेक्टरांक नाका त्यो उठाबश्यो काडच्यो पडल्यो आनी पातकाचे ते धनी जाले. सरकारान ह्या हाजे कडेन गंभीर्यान लक्ष दिवन ही सिस्टम सुरळीत कशी चलतली ताजे खातीर टॅक्निकल कितें कितें सपोर्ट जाय ताजेरूय सरकारान विचार करून हाजेर गंभीर्यान म्हणटा तशें स्टेप्स घेवपाक जाय. कारण जेन्ना अशे प्रॉब्लेम जाता त्या वेळाचेर मॅन्युअल कितें तरी ऑप्शन येवपाक जाय किंवा जर प्रॉब्लेम जालो जाल्यार तो प्रॉब्लेम जाल्या उपरांत जितलो काळ प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तितलो काळ थंयसर फुडें एक्सटेंड करून दिवपाक जाय. पूण दुर्दैव अशें अश्यो गजाली जायना. थंयसर जेन्ना पत्रकार पावता किंवा बाकीचे कोण तरी हायर ऑफिसर सांगता त्या वेळाचेरच कांय हालचाली सुरू जाता जाल्यार हांगासरले जे कन्सर्न ऑफिसर आसात त्या ऑफिसराक तुमी तो टॅक्निकल आनी ऑन द स्पॉट प्रॉब्लेम जाल्यार थंयसर सोल्युशन काडपाचो पावर कित्याक दिलो ना हो तितलोच मोठो प्रश्न आतां नव्या पद्दतीन उबो रावता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू.